प्रुडंटाच्या बिग स्टोरी कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज आमी आतां खानापूर आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयता ती मलप्रभा न्हंय म्हणटा तुमकां कळ्ळां आसतलें स्टोरी कित्याचेर ती। म्हादयचे कळसाचो प्रोजेक्ट आमी खूब फावटी तुमकां ग्रावंड झिरो व्हरोन दाखयला, पण भंडुराचो जो प्रकल्प आहा तो आमी दाखोवंक नासलो, तो आयज आमी पळयतले। आमकां कळटा त्या हिसपान हांगासर ग्रावंड लेवलाचेर काम सुरू जालां। उदक कशें बंडुरा कडल्यान मलप्रभेत हाडटले तेजें प्लॅनिंग तेंचें चल्लां, तेंच्यांनी मार्कींग स्टार्ट केलां। सो आमी त्या डीप फॉरेस्टान वचोन तेंच्यांनी मार्कींग खंयच्यान केलां थंयचे लोकांक मेळपाक ट्राय करतले आनी जाणून घेतले हो प्रकल्प कसो आसतलो। मदीं आमकां कळटालें मलप्रभेत हाडून तें उदक सोडटले आनी फुडें मागीर ते पंप करतले म्हणून। आतां अश्यो गजाली कळपाक लागले ते थंयच्यान जें उदक उखलतले बंडुराच्यान ते डायरेक्ट दुसऱ्या डॅमान व्हरोन सोडटले म्हणून। हेजें एक्चुली ग्रावंड लेवलाचेर कितें काम चालू आहा तें पळोवपा खातीर आमी आतां थंय नेर्से गांवां त्या गांवांत वयतले। कर्नाटक खानापूर तालुक्यांतलो हो नेर्से गांव। भंडुरा प्रकल्पाचो फटको बसपी हेर गांवां मदलो हो एक गांव। भंडुरा प्रकल्पाची पायपलायन ह्याच गांवांतल्यान पयलीं पासार जावपाची। ह्याच गांवांतल्यान फुडें रानां खात्याची गेट काडली काय रानांत भितर भंडुरा नाल्या कडेन पावता। बंडुरा प्रकल्पाचो हो जो नल्ला जो हो बंडुरा नल्ला आनी हांगासरल्यान हो नल्ला फुडें वयता पळय न्हू, थंय आनी दोन नल्ला ताका जॉयंट जाता, म्हणजे तीन नल्ल्यांचे थंय संगम जाता। त्या जाग्यार एक डॅम टायप करून थंयच्यान उदक पंप करून व्हरपाची तेंची प्रोजेक्ट आहा। हांगासरले जे डायवर्जन आहा पळय न्हू, अशें म्हणटा की हो हेज्या टायमार सुद्दां गिमाच्या दिसांनी सुद्दां हेजे वयल्यान उदक व्हांवतना दिसता। सो बरेचशे उदकाचो स्त्रोत जो आहा तो हांगासरल्यान येता आनी हो मेजर हें आसतलो तेंचो मेजर आमकां डॅमेज आसतली। कळसा आनी भंडुरा प्रकल्पाच्यो ह्यो सुवातो सोदप तितलें सोंपें न्ही। मात म्हादय वाचोवपाच्या हावेसान पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकरान हांगासरली सगळीं रानां पेडां बरेच फावट माड्डिल्ल्या। आमी तांकांच घेवन भंडुरा पावले। सर येवकार तुमकां हे कार्यावळीत मुद्दम आमी हांगा या म्हटलें सर तुमकां की आमी कळसाची खूब फावटी तुमच्या वांगडा गेल्या, थंयच्यो मिटींग अटेंड केल्या वा स्पॉटाचेर विज्युअल हाडले, पण भंडुरा सायडीन आमी चड येवं नासले। तुमी येयले आनी तुमी जे फोटो बी थोडे रिलीज केले तितलेच लोकांक पळोवपाक मेळ्ळे। पण आनी एक गजाल तुमकां सांगपाक जाय, आमी हांगासर येयले, आमी हांगासर तेंची सरांची बायट घेवपाचें आसलें, मात तितल्या टायमार फॉरेस्टाचे पासय मारीत आसता हांगासर ते म्हणपाक हांगासर फोटो घेवपाक मेळचो, तुमकां व्हिडिओ घेवपाक मेळचो। आमकां थंयच्यान जे मेन स्पॉटाचेर आमी उदकाचे आसले भंडुरा हेज्या केंद्राचे हेजे कडेन आसले थंयच्यान आमकां चला म्हणून सांगलें, हांगासरल्यान भायर सरा म्हणून सांगलें। आतां वयता आसतना सराक आमी ही मुलाखत घेता। सो आमकां जाय आसलें आमी कळसाचे पयले भंडुराची आमकां स्टोरी जाय, ती कशी कसो तेंचो प्लॅन आहा तो हांगासर। एकंदर हो जो भंडुरा नाला आसा तो 12 म्हयने व्हांवता आनी तेजी सुरवात जी आसा न्हू ती जामगांव म्हणून जो हांगासर लागसारूच एक खानापूर तालुक्यान येवपी गांव आसा थंयच्यान ती घनदाट अशा जंगलांतल्यान सुरू जाता। आनी ही जी भांडुरा आसा त्या भांडुराक आणखी 2 जे उपनाले मेळटा, तितून एक पाट आनी तिसरो जो आसा तो सिंगूर, अशे तिनूय नाले जे आसा ते एकठांय येता। आनी एकठांय येवपाची जी संगम स्थळ जे आसा ते हांगासर लागसारूच आसा। आनी त्या संगम स्थळाचेरूच कर्नाटकान थारायलेलें आसा की आपलो जो भांडुरा प्रकल्प आसा तेची उबारणी करपाची। आतां भांडुरा हें जें नांव आसा हें एका 12 म्हयने व्हांवपी अशा नाल्याचें आसा आनी कळसा जसो आसा तसोच तो भांडुरा आसा। तर भांडुरान जें उदक आसा तें तांकां खबर आसा की तें 12 म्हयने उपलब्ध आसा। हें उदक आसा तें मागीर कालवे, भुमी अंतर्गत कालवे आसा भुयारी मार्गांतले, मागीर ओपन कट कालवे आसा, त्या शिवाय मागीर पायपलायन आसा। अशा माध्यमांतल्यान हें उदक जें आसा जें धरणाच्या जलाशयान सांठवतालें तें उदक पायपलायनींतल्यान लिफ्ट इरिगेशन स्कीम आनी मागीर पंप हावजीस बिल्ड करून ह्या जंगलान तें उदक जें आसा तें मलप्रभेच्या पात्रान व्हरपाचें आसा। उदक हांगासरल्या थळाव्या लोकांक अजिबात मेळपाचें ना। आतां हांगासर कशें आसा की ह्या लोकांचें पुराय जीवन हे भांडुरा नाल्याचेर आसा। नेर्शे गांवांतलें नेर्शे गांव जो आसा तो खानापुरांतलो एक समृद्ध गिरेस्त असो गांव। हांगासर कश्टकरी लोक आसा जे ऊसाची लागवड करता, त्या शिवाय हेर शेतीचेर हय पूर्ण शेती जी आसा न्हू तो शेतीचो वेवसाय करता। आतां ह्या लोकांच्या जगपाचो मार्ग जो आसा तो शेती तो उद्ध्वस्त केलो की मागीर हांगा लोक रावतले कित्याक?
तर हे उदक जे आसा हे उदक पिवपा खातीर व्हरपाचें नाटक करून कर्नाटक जाता हे उसाच्या लागवडी खातीर जे शेतकारी आसा तांकां वापरताले, कारण ही उदक जे आसा हे उदक मलप्रभेच्या पात्रान व्हरताले आनी ते पात्रांतलें उदक पिवपाक कितके वयताले किंवा शिपणावळी कितले वयताले हेची कांयच हिशोब ना. सरळ ते त्या न्हंयेन वचपाचें आसता. मलप्रभेत हरशी जाय तितलें उदक हरशी तेंच्यानी सांठो आहा, पण ना मलप्रभेची कितें परिस्थिती जाल्ली आसा की मलप्रभेचें जेन्ना धरण 1973 पुराय जालें न्हू तेन्ना तेंच्या लक्षांत येवंक ना की हे जे धरण आसा हो जलाशय आसा तो पुराय भरचो ना म्हणून. आतां जेन्ना एखादें धरणाचो जलाशय भरपाक जर जाय जाल्यार तेच्या खातीर आपले जे जलसंचय क्षेत्र आसा तेची राखण करपाक जाय. कर्नाटकान तें कितें केल्लें ना आनी जलसंचयान उदक क्षेत्र ना, थंय उदक उरना आनी तेका लागून आतां तांकां अशें दिसलां की हें उदक आमी वळोवन येयलें जाल्यार आमकां कितें तरी तितूंतल्यान दिलासा मेळटलो अशें दिसता आनी म्हणून तेंच्यांनी हो प्रकार करपाचो केलो. पयलीं तेंच्यांनी कालवे खोदपाचे केल्ले, पायपलायन घालपाची केल्लेली. आतां कशें आसा तेंचो प्लान बदलत आसा. आतां तेंच्यांनी पायपां घालून लिफ्ट इरिगेशन स्कीमच्या माध्यमांतल्यान रिजर्वर करून हें उदक आसा तें सरळ हुबे धारवाड व्हरपाचो असो तेंचो प्रस्ताव आसा. म्हणजे दर दिसा किंवा दर वर्सा तेंचे प्रस्ताव जे आसा ते बदलता. गोंय जेन्ना आक्षेप घेता त्या वेळार तेंचो बदलता. ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान एक दीस बंडुराचो प्रकल्प मॅपाचेर एक्सप्लेन केल्लो, तें पळयात. म्हादयचें मुख्य ओरिजीन जें आसा पळय न्ही, देवगांव म्हणून आसा. देगांव म्हणून थंय सुरू जाता. ही ल्हान प्रमाणान सुरू जाता देगांव हांगा. ओरिजीन ऑफ म्हादय ही हांगच्यान सुरू जावन अशी कर्नाटकान सुरू जाता ती हांगा येता आनी हांगच्यान ही अशी फुडें येवन हांगा गोंयांत येता पळय हांगासर. ओके, आतां भंडुरा म्हणटा पळय न्ही तो पळय हांगा सुरू जाता कर्नाटकान. तो असो हांगा येता, तो नल्ला हांगा येवन तो हांगा म्हादयक जॉयन जाता. आनी हो जो भंडुरा आसा पळय, हो नल्ला आसा पळय, हो भायर डायवर्ट करपाक ट्रायब्युनलान परमिशन दिलें. तेवटेन डायवर्ट जावन ती फुडें म्हादय पळय मलप्रभा बेजीन म्हणटा पळय न्ही तातूंत वचपाचें तें. आनी तसो हांगासर एक ल्हान डॅम आहे पळय, हेजे रेड कलर दिसता पळय न्ही, हांगा एक ल्हान डॅम 10 काय 11 मिटराचे डॅम बांदपाचे आसा आनी तांकां हांगच्यान ते डायवर्ट करपाचे डॅम बांदून. जे मार्किंग केलां म्हटल्यार जंयच्यान पायपलायन वयतली ते हें मार्किंग अशें तेंच्यांनी फूल लायन म्हणजे जंयच्यान डॅम जावपाचो आहा तेंचो ते फुडें मलप्रभेन उदक ते व्हरोन सोडटले थंय पर्यंत अशें मार्किंग आहा. म्हणजे एकदां तेंचो प्रोजेक्ट स्टार्ट जालो सर की तेंकां आनी व्हडलें ग्रावंड वर्क करपाची गरज ना, ग्रावंड वर्क केल्लें आहा. सो हेजो अर्थ कितें म्हणजे हें आतां मार्क करून दवरला पळय न्हू, हांगासरल्यान अशीच पायपलायन वयतली. हय, हांगासरल्यान ती पायपां जी आसा ती वयतली. तेच्या खातीर तेंच्यांनी पुराय 2 सायटीन अशी हें केल्लेली आसा, मार्किंग केल्लेलें आसा. हे दिशा दर्शन करपी आनी बाबा कितल्या मिटराचेर आसा ही जागा, लॅटिट्यूड लॉन्जिट्यूड कितें आसा, कितें हायट आसा, ह्या सगळ्याची नोंद जी आसा ते ह्या फलकाचेर तेंच्यांनी केल्लेले आसा. सगळे कडेन अशे जवळ जवळ एक 200च्या 300च्या वयर अशे आमकां हे हालींच केलां हेंच्यांनी. हे हय, हे हालीं म्हणजे आतां जवळ जवळ 1 वर्स जाय दिलें. पूण परते जेन्ना तेचो वयलो रंग जो आसा तो वचपाक लागलो तर परते तेंच्यांनी पेंटींग केल्लेलें आसा आनी परते मार्किंग केल्लेलें आसा. आनी तेजेर वाट दाखयल्या म्हणजे तुमी पळोवपाक शकता ही हेवटेच्यान अशी वचपाची लॉंगिट्यूड लॅटिट्यूड सगळे मार्किंग म्हणजे एक्झॅक्ट लोकेशन तेंच्यांनी GPS हें करून तेजे डिटेल्स हांगासर घातल्या, लॉंगिट्यूड लॅटिट्यूड घालून नंबरींग केलां तेका. सो तेंकां कळटलें हांगासर एक खांब आहा, फुडें अशें फूल वाटेक खांब आहा. सो अशी जी लायन वचपाची जी आहा पळय न्हू तेजें मार्किंग तेंच्यांनी केल्लें आहा. म्हणजे तेंच्यांनी इतलें ग्रावंड वर्क करून दवरलां कोर्टान केस चालू आसतना सुद्दां की फाल्यां खंयच्यान तरी ते परमिशन मॅनेज करपाक शकले, खंयच्यान तरी कोर्टांतल्यान तांकां रिलॅक्सेशन मेळ्ळें आनी परमिशन केंद्राचें मेळ्ळें जें पेंडींग आहा जाल्यार तांकां व्हडलें ग्रावंड वर्क करपाची गरज ना. ग्रावंड वर्क तेंच्यांनी स्टेटींचें करपाक ते करून दवरलां. ह्यो सगळ्यो मार्किंग कोर्टाचे केसी हालीं केल्ल्यो गजाली चालू आसतना जेन्ना स्टे आसतना. सो हे तेंच्यांनी वाट माग करून दवरलेल्या. हें काम तेंच्यांनी फाटलें वर्स भराक केलां. जर तांकां परमिशन मातशें सुद्दां काम हें करपाचें रिलॅक्सेशन मेळ्ळें, कोर्टांतल्यान रिलॅक्सेशन मेळ्ळें वा परमिशन मेळ्ळें जाल्यार तें त्या दिसासूनच मेजर काम स्टार्ट करपाक शकता. इतलें ग्रावंड वर्क हांगासर जाल्लें आहा. सगळें घनदाट जंगल आमकां दिसता आमच्या सभोवताली. हेच्या फुडें भीमगड अभयारण्य सुरू जाता. भीमगड अभयारण्याच्या
भायर आसपी जागा जी आसा ती तितलीच म्हत्वाची आसा, तितके पर्यावरण समृद्ध ग्रे स्काय जे आसा ते आमकां ह्या सगळ्या रुखावळींतल्यान कळटा. हे सगळे झाडां जी आसा तांकां नंबर घातलेले आसा, नंबरींग केल्लेले आसा. ही झाडां कापली वयतली आनी मागीर ह्या जंगलात उध्वस्त करून आपणालो जो हेतू आसा तो कर्नाटक साध्य करपाक. म्हणजे हांगसर बंडुराचे तिथे संगम आहा म्हटलं, थंय डॅम बांदप हय. बारीकसो, आनी थंयच्यान हांगासरल्यान आमी उबे आहा थंयच्यान पंप जावन उदक मलप्रभे वटेन वतलें. मलप्रभे वटेन मलप्रभेंतल्यान मागीर ते लिफ्ट इरिगेशनांतल्यान हय, मलप्रभेच्या तेंच्यांनी कशें केलां की आतां पायपांतल्यान तें उदक व्हरपाचें अशें थारायल्लें आसा. म्हणजे तेंचो प्रस्ताव जो आसा न्हू तो सारको स्पश्ट ना. ते एकदां सांगता की आमी तें उदक न्हंयेन सोडटाले, दुसरे फावट सांगतना आमी पायपलायन घालताले आनी उदक हुबी दारवाडाक व्हरताले. खरें म्हणजे कितेंय जरी आसलो तरी एक जी वेवस्था आसा ती पुराय वेवस्था निसर्गाची, पर्यावरणाची उध्वस्त करून कर्नाटक जे आसा तें उदक आपणाल्या स्वार्था खातीर वापरपाक हो सगळो तेंचो खटाटोप चल्लेलो आसा. तुमकां जे झाडांचेर मार्किंग केलां ती झाडां फुडें मारली गेली वयतली आनी हांगासरल्यान जी पायपलायन वयतली जी डॅमा वयल्यान मलप्रभेन उदक व्हरतली तेजें मार्किंग एबय अशें आहा. आनी हांगसर आमकां एक्चुली रस्त्याची कुशीकूच आहे, पण परत परत फॉरेस्ट ऑफिसर आहा ते पासयो मारता. म्हणजे मातशें कितें मोबायल काडून रिकॉर्ड करपाक लागले ते विचारतात. दोनदा विचारून गेले ते, पूण हेकूच झाड आमकां जर सामकें लागीं मेळ्ळें अशें मार्किंग तेंच्यांनी फूल ह्या वाटेक करून दवरलेलें आहा. सर जंगल आहा पळय न्हू हांगासर, हांगा जंगलाचें म्हत्व हांगासर कितें इम्पॉर्टन्स आनी हें डायवर्ट केलें की तेजे प्रॉब्लेम्स कितें स्टार्ट जातले हांगासर सगळे हांकां. आतां हे जे जंगल आसा न्हू आमी पळयता ते खरें म्हणजे पुराय हो वाठार जो आसा हो भीमगड अभयारण्यान येता. पूण आतां कशें जाल्लें आसा की कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी हो सगळो घनदाट असो जंगलाचो आवाड आसा न्हू तो भायर दवरलेलो आसा. आनी हो भायर दवरलेल्या कारणानूच आतां कर्नाटक भंडुरा प्रकल्पाचें काम करप तांकां सोंपें जाता अशें मानता. पूण खरें म्हणजे एखाद्या अभयारण्याच्या 1 किलोमिटरांतलो पुराय वाठार जो आसा हो पर्यावरणीय संवेदनाक्षम क्षेत्र म्हणून घोशीत करपाक जाय. पूण आतां मिनिस्ट्रीन जे नोटिफिकेशन काडलेलें आसा त्या नोटिफिकेशन सुद्दां इतक्या हेतून काडलेलें आसा की तेतून ते कर्नाटकाक कशें फायदेशीर जातलें ह्या नदरेंतल्यान तें जाता. आनी हें जें जंगल दिसता न्हू हें जंगल इतकें सुंदर आनी ग्रेस्त आसा की ह्या जंगलान आमच्या कल्पना सुद्दां करपाक येना की हांगा पट्टेरी वाघ आसा, हांगा अस्वलां आसा. आनी अस्वलां जे आसा त्या अस्वलांचे हल्ले जे आसा हे मनशाचेर जावपाक लागले. तेजें मुख्य कारण कितें की त्यांचो अधिवास जेन्ना आमी संकटान हाडटा तेन्ना मागीर ही सगळीं जनावर आसा ही मनशाचेर हल्लो करतात. वाघ जे आसा तांकां जेन्ना सुरक्षीत अशे रानां उरना तर मागीर ते मनशाचेर हल्ले करता. हे सगळें जावपाक कारण जीं जंगलां आसा. जंगलां जर आमी सुरक्षीत दवरले जाल्यार तांकां आपलें घर सुरक्षीत आसा ही भावना जातली. आतां हो प्रकल्प आसा ह्या प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान कर्नाटक ही झाडां जी आसा ही झोपां जी आसा ही सगळी आमकां दिसता वनसंपदा ती नश्ट करपाची आसा. आनी हे नश्ट केले जाल्यार एकंदर मनशाचें जिवीत जें आसा हें खूब कठीण जातलें. आतां आमी पळयता की हवामान बदल जेन्ना म्हणटा तेन्ना इतकी उश्णता वाडटा. ही उश्णता बाबा कशी वाडटा हे जर आमी विचार करूंक ना जाल्यार मागीर आमकां कठीण जातालें. आनी ही अशी परिस्थिती जी आसा ही ह्या वाठारांनी येतली. आनी कर्नाटकान आतां हालीं त्या तेंपार एक भीमगड म्हणून जो वाठार आसा आवाड आसा थंय तो नैसर्गीक किल्लो आसा. तो छत्रपती शिवकालीन असो किल्लो मानता. छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज यांच्या कडेन तो निगडीत आसा. तो जो किल्लो आसा त्या वाठाराक सगळो भीमगड अभयारण्य म्हणटा. थंय कृष्णापूर म्हणून गांव आसा. तर त्या कृष्णापूर गांव आनी ह्या वाठारांतले जे 27 कुटुंब आसा तेंचे स्थलांतर करपा खातीर तांकां नुकसान भरपाई दिवपाची प्रक्रिया जी आसा ही कर्नाटकान सुरू केल्लेली आसा. तेजे वयल्यान कळटा की हे सगळे लोक जेन्ना ह्या जंगली वाठारांतल्यान भायर येताले तेन्ना तांकां जे कितें करपाक जाय न्हू तें करपाक तांकां एक मोकळें रान मेळटा. म्हणजे कर्नाटका सध्या जे करता ते म्हणजे एक मोठे नैसर्गिक संकटाक आमंत्रण दिता अशेंच जालें. हय, ते नैसर्गिक संकट हे केवळ गोंयाकूच न्हू तर ते महाराष्ट्राक लेगीत आनी ह्या सगळ्या खानापूरच्या एकंदर तालुक्याक आनी बेळगांव जिल्ल्याक पर्यायान हे मोठे संकट निर्माण जाताले. हे अरिश्ट इतके कठीण आसा की तेतूंतल्यान आमचे जशें जीवन जें आसा आमकां पिवपाचें उदक मेळपाक कठीण जातालें तशें ते लोक जे आसा जे बावडे कश्टान हे सगळे जीवन जगा आसले तांकां सुद्दां आतां खानापूर हांगासर
नवीन जेन्ना जागा मेळटली तेन्ना तांकां सुद्दां आमच्या भाशेन वेदना जी आसा ती भोगपाची पाळी येतली. हांगासर आमकां कांय स्थानीक शेतकार मेळ्ळे. ते म्हणटात ते प्रमाण उदक खंय पायपलायनींतल्यान सरळ मलप्रभेंतल्या नवल तीर्थ डॅमात सोडटले. आम्ही आता नेरशे गावात आहा आणि एक स्थानिक हांगासर एक शेतकार स्थानिक हांगासर मेळ्ळो तेजे कडल्यान आनी म्हायती कितें मेळटाली पळय. तुमचें नांव कशें? पांडुरंग देसाई. ओके. सो हा आता प्रोजेक्ट जो आहे ना भंडुरातून पाणी मलप्रभेत सोडायचा, तो आम्हाला ते फॉरेस्ट एरियामधलं ते मार्किंग समजलं. पुढे कसा जाणार, कुठच्या वाटेने जाणार? मग ते मालकी एरियातून जाणार आहे असं. मालकी एरिया म्हणजे शेतीमधून जाणार. हां, तुमच्या हां, आमचे म्हणजे त्यांची सगळ्या गावाची शेती आहे ती तेवढीच आहे आणि त्या शेतीतून ते कालवा मारणार आहे. आणि पाईपलाईन वर जमिनीच्या वरून जाणार, खालून नाही, जाणार? ते जमिनीतून खालून नेतो असं ऐकीव बातमी आहे. काही कन्फर्म कन्फर्म का आम्हाला अजून कल्पना दिली नाही. शेतीला आमच्या शेतीतून आम्ही अजून आमच्याकडनं काही त्यांनी परमिशन NOC वगैरे घेतलेलं नाही. घेतलेलं नाही. आम्हाला अजून ते असं करणार म्हणून नोटीस पण काय काढलेलं नाही. पण तुम्हाला हे अशी जाणार एवढं सांगितलं तुमच्या शेतीतून जाणार. एवढंच माहिती आहे. आणि तुमची शेती पण खराब होऊ शकते ना. शेती खराब होते, आमचं नुकसान होणार आहे. ऑलरेडी त्याने प्रोजेक्ट तयार केला इथे पाईप बनायचा. पाईप तयार करण्याचा पाईप बनायसाठी प्रोजेक्ट केलाय. आम्ही पर्यावरणाच्या माध्यमातून तक्रार पण केला. परवा दिवशीला 2 वेळा मोर्चा काढला. आम्ही कोल्हापूरला मीटिंग घेतली. आपले भोंड वगैरे आलेले सगळे बेळगावचे बरेचसे पर्यावरणवादी सगळे आलेले. आम्हाला दिवशीला मीटिंग घेतली, आम्ही मोर्चा काढलाय. परंतु आता सरकारनं त्याच्यावर काय, आता ज्या वेळेला खडरे आलेले आम्हाला ह्याला हेमाड गेला त्यावेळी दिवशी सोन त्यांना कल्पना दिलेली आहे की आम्ही बाबा या भागामधून आमच्या नुकसान होणार आहे, आमची शेती जाणार आहे, मोजकी शेती आहे आपली, आणि ती असलेली आमची गेली तर आम्ही तुम्हाला उदरनिर्वाह होणार. ज्या वेळेला कणकुंबीला परिस्थिती झाली तीच परिस्थिती आमची होणार आहे. आणि ऍक्च्युअली तसं बघितलं तर आमच्या गावासाठी काहीच नाही त्याचा. ऑलरेडी लोक तिथं पाणी नेऊन पाईपलाईन घातले, त्यांची उद्ध्वस्त होणार आहे, म्हणजे गावच उद्ध्वस्त होणार आहे. फक्त गावच तर राहून काय करायचं, शेती जात असेल तर. आणि पाईपलाईन खर्च करून केलेल्या मोठमोठ्या आहेत त्या खराब होणार आहे. पाईपलाईनच त्याच्यात गावणार. काही त्याचा आम्हाला तर प्रॉपर नाही, खानापूर तालुक्याला पण कुठलाही फायदा नाही त्याचा. फक्त ते हुबळी धारवाडसाठी न्यायला एवढं त्यांचं, फक्त ते पाणी प्यायसाठी नेतो म्हणून त्यांचा प्लॅन आहे. परंतु ऍक्च्युअली पाणी एवढं पाणी लागणारच नाही. प्यायसाठी लागणार नाही, कारण ते डॅम मधून शेतीसाठीच नेणार आहेत तिकडे. काय कुठलं तरी दुसरा गाव वसवायला एक गाव काबार नष्ट करतात अशीच परिस्थिती. नुकसान होणार, त्यांना फायदा होणार आहे त्या लोकांना. तुमचा विचारच करत नाही. आमचा विचार आमचा गावचा तर सुद्धा खानापुरातला कुठला विचार नाही. आमच्या बरोबर असं कितीतरी गावामध्ये तुम्ही काय करणार ते पाणी गेलं तरी? ते काय करणार, बघत बसणार. आता कणकुंबीवाली काय बघायला, कालवा आतून काढलेत तर तुम्हाला नंतर रिपेअरी करून देतो वरती परिस्थिती करायला. वाट लागून गेली, दगड खाली उद्ध्वस्त येणार की जमीन, खालची वरती येणार, वरती खाली जाणार, वर येणार, सुपीक जमीन खराब होणार. आम्ही 10-15 वर्षापूर्वी एकदा मोर्चा काढलेला आहे पर्यावरणला घेऊन, त्याच्यानंतर कोर्टाला पण घातलेलं होतं. त्याच्यानंतर थांबलेलं ते थोडे दिवस, परत आता या 2 वर्षामध्ये आणखी चालू झालेलं आहे. सांगतो, इथून जे बंडुरा ते डॅम करणार 3 संगम होतो नाल्यांचा, तिथून पाणी आणून मलप्रभेत सोडणार आणि पुढं ते मग मलप्रभेत पाणी जात नाही. बाकीचे लोक उचलणार पाणी, त्यांना कशी पाणी देणार? पाईपलाईन डायरेक्ट कुठे जाणार? नवलतीर्थ डॅम म्हणून आहे की तिकडं, नवलतीर्थ म्हणून डॅम आहे ना मलप्रभेचं, त्याला त्याच्यामध्ये सोडणार. ते मलप्रभेचं डॅम आहे ते डायरेक्ट डॅम मध्ये सोडणार. ऑलरेडी त्यांनी पाणी पाईपलाईन न्यायचं आहे की आम्ही पंप सोडून प्यायला पाणी न्यायला, हे त्यांचं धोरण आहे. पण ऍक्च्युअली पाणी ते शेतीसाठी गोंयान आमी ह्या मादय खातीर जशें जगतात तीच परिस्थिती हांगासर जंय प्रोजेक्ट जाता थंयची आहा त्या लोकांक ह्या प्रकल्पाचो त्रासूच जावपाचो. आनी थंय आमी एक 2-3 जाण जाणटे बसलेले पळयले, तेंचे कडेन या उलोवपाक, तेंचे कडल्यान थोडी म्हायती घेवया. कालवा गेल्यावर तुम्हाला पाणी वगैरे कसं? नाही आम्हाला पाणी देत नाही ते. डायरेक्ट तिकडे उघडी तिकडे पुढे जाणार ते पाणी, इथं देत नाहीत ते कुणाला पण. तुम्हाला काय फायदा? फायदा काय बी नाही मला. ऐकायला त्या आम्ही खूप 2-3 किंवा जाऊन आलो की जमण्यात तेवढं नुकसान होईल. तुम्हाला नुकसान वाटत
तुम्ही सरकारची माणसं येऊन काय सांगितलं वगैरे असं? खाली माणसं अजून काय सांगायला नाही ते हा. आम्हाला फक्त ते काही बोलत नाही, आम्हाला काही पत्ता लावत नाही ते सांगायचं म्हणजे तुम्हाला. पाणी नेलं त्यांनी तर तुम्ही काय करणार? अहो गव्हर्नमेंटने पाणी दिलं तर आम्ही काय करायचं सांगा. तुम्ही लोकल ना, तुम्ही स्थानिक ना, हं. तुमचा आम्ही अधिकार तक्रार केली जास्त, की पहिल्यापासून तुमचा DC अधिकार मध्ये जाऊन असतो. आलो आम्ही तक्रार करून, ऐकत नाही. ऐकत नाही ते. काल सुद्धा ना हा. आमच्याकडे हे झालं आहे, मोठा काढलो की आम्ही बेळगावला. बेळगावला तुम्ही हो, होता ना? हो. आमचा मुलगा खेळला, मी काय गेलो नसतो. म्हटलं आम्हाला नको म्हणून सांगायला तर आमचं ऐकायला तयार नाही ते आमचं, म्हणजे आमच्याबरोबर अजून काय हे केलं नाही त्यांनी. व्यवहारच काही झालं काय नाही. म्हणजे स्थानिकांना ते विश्वासातच घेत नाही कुठली एक गोष्ट मी सांगितलं नाही त्यांनी. आणि तुमचे सरपंच आमदार वगैरे त्यांना नाही, सगळं. आता तेव्हा येऊन करणार लागले तेव्हा बघूया असं म्हणते आमदार. काय? आता मार्किंग केलं त्यांनी, हो, झाडांना मार्किंग केलं. हो, हो, सगळं. हो. त्यांची सर्व्हिस करून आणलो, मशीनच काढून आणलो. हा. मशीन काढून आणलो. हे चालू होतं तेव्हा. नाही, ते मापत होते की ते. मग काय झालं? मग कम्प्लीट केल्याने की तिने घेऊन येऊन पडणार घेऊन गेले. हम्म. नेरशे गावचे लोक शेतात वचपाक भायर सरिल्ले आमकां वाटेर मेळ्ळे. आमी तांच्या फाटल्यान सरळ शेतात गेले. थंय नांगरणी आनी तरवो लावपाचें काम चालू आशिल्लें. भंडुरा प्रकल्पाच्या रुपान येवपा आशिल्लें संकट त्यांच्या दोळ्यांत स्पश्ट दिसतालें. इथून पाईपलाईन शेतातून प्लॅन आहे, ती जर झाली तर तुमचं शेतकऱ्याचं काय होणार? आमचं पूर्ण नुकसान संपूर्ण, आणि आमचं गाव इतर न राहिलेलं पण बरं असं पोझिशन आहे. कारण का आम्ही जगतोय ते ह्याच्यावरती, या एवढ्या एरिया, आणि एवढी जर एरिया जर यांनी अडप केले तर आम्ही त्याच्यातून संपणार सगळे, अशी परिस्थिती आहे. जगण्याचा मार्गच नाही. नाही काहीच नाही. आणि जे जंगलमध्ये आहे ते तर त्यांनी पाणी स्टॉक केले तर ते पण जाणार. तिथं तर काय तर करायचं म्हटलं तर अशी पोझिशन आहे. जी शेती वाचेल त्याच्यासाठी पाणी नसणार. पाणी तर मुळीच राहणार नाही, पुरं ते कालव्यातूनच जाणार. कारण काय त्याच्यापासून ते पाणी आहे म्हणून तर आपण आहे म्हणून शेती आहे. सगळं सर्व गोष्टी बघितल्या तर हे सगळं त्याच्यामुळे आम्ही हा इथं, आणि तेच जर सगळं नेले तर आम्हाला तर काही हेच होत, मग इथं राहून काहीच फायदा नाही. जर हा प्रोजेक्ट आमचं चालू आणि जर हांगासरल्यान पायपलायन ह्या शेतांतल्यान गेली जाल्यार ह्या शेताचेर जो नेरशे गांव डिपेंड आहा पळय हे शेतूच काबार जातले अशें सांगितलें शेतकार सांगता. म्हणजे कर्नाटक सरकार हो भंडुराचो प्रोजेक्ट करता तो फक्त गोंयांक माल ना, ह्या प्रोजेक्टाच्या मार्गार येवपी कर्नाटकाचे गांवांत कर्नाटकाचे लोक आहा तेंच्या पोटार हो प्रोजेक्ट येवपाचो. अशा टायमाक आमकां जर आमची ही ह्या जाग्याचेर म्हादय साल्वार करपाक जाय, आमचे नॅचरल हे साल्वार करपाक जाय, आमचे कडेन कितें ऑप्शन उरले? आता ऑप्शन जे असले हांवें परते गोवा सरकाराक स्पश्ट केल्लें की तुमी हो वाठार जो आसा हो जेन्ना तुमी व्याघ्र क्षेत्र म्हणून आरक्षीत करताले तेन्नाच आमकां नैतीक अधिकार प्राप्त जातालो की आमी आमच्या वाघांक ते संरक्षण केल्लेलें आसा. तेका संलग्न असो जो वाठार आसा भीमगड तो सुद्धा व्याघ्र क्षेत्र म्हणून घोषित करपाचो हो जो दबाव आसा न्हू तो कर्नाटकाचेर जातलो निर्माण, आणि कर्नाटकाक आपलो प्रकल्प जो आसा हो प्रकल्पाक बंद उडोवपा खातीर दबाव जो आसा आनी तो सुरू जाल्लो आसा. कित्याक आतां बेळगांव जिल्ल्यांतले लोक आसा हे पयले फावट एकत्र येयल्ले आसा. तेच्या पयलीं खानापूर हांगासर लोकांनी मोठी चळवळ केली आणि थंयचे कन्नड आणि मराठी भाशीक एकठांय येवन तेंच्यांनी आवाज उठयलेलो आसा. आतां बेळगांव जी हालीं हे जाली सोमारा दिसा त्या वेळार लोक सगळे जे आसा ते कन्नड मराठी हिंदी हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन हे सगळे लोक जे आसा ते एकठांय येयले आणि एकच संघ जावन तेंच्यांनी हे सगळे प्रकल्प तुम्ही घेता आहात तो पुराय ह्या बेळगांव जिल्ह्याचे एक मोठे मरण जे आसा ते येवपाचें आसा. ते तुम्ही घेऊ नका, हे जंगल जे आसा हे काबार करू नका, अशा प्रकारचा आग्रही मागणी जी आसा ती लोक परते परते करीत आसा. सो गोंयांत आतां फक्त एक हांगासरले लोकल्स जे प्रोजेक्टाक घेवन झगडटले ते आणि एक टायगर रिझर्व ह्यो दोनूच गजाली हय सद्या तरी ह्यो दोनूच गजाली आहेत.
ही जी नो एंट्री तुम्ही हांगसर बरयली ती पळयता ते म्हाज्या फाटल्यान जो तेंच्यांनी एक युनिट प्लांट सेटअप केला हे आमी सगळे आतां नेर्से गांव बी सगळे भोंवले. भंडुराच्यान जे पायपलायनींतल्यान उदक मलप्रभेन तेवटेन वयतले, गांवकार सांगता ते दिसपण ते डायरेक्ट डॅमान वयतले. ती जी पायपां तांकां लागतली अंडरग्रावंड घालून वा ते वयल्यान पायपां जी आसतली ती पायपाचें प्रोडक्शन हांगासर जातलें, पायपां हांगा तयार जातलीं. तेंच्यांनी कितलेशेच टन माल हांगासर हाडून दवरलेलो आहा. एकदां तांकां कसलें क्लियरन्स मेळ्ळें वा तेंच्यांनी कर्नाटका सरकारान काम करपाचें वा काम फुडें व्हरपाचें डिसिजन घेतलें की ते हांगासरल्यान तेजें मेन काम सुरू जातलें. हांगासर पायपां तयार जातलीं, तेंचें ऑन ग्रावंड मार्कींग सगळें जाल्लें आहा. हांगासरल्यान पायपाचें प्रोडक्शन जातलें आनी ती पायपां सेटअप करून उदक हांगासरल्यान दुसऱ्या भागात व्हरतले. बंडुराचें उदक मलप्रभा आनी तेवटेच्या त्या भागात व्हरतले. आनीक एक गजाल आमकां हांगासर सगळ्याक भोंवल्या उपरांत कळ्ळें, गोंयांत जशें एक भंय आहा की हांगासरलें उदक डायवर्ट केल्या उपरांत आमची सगळी इको सिस्टम हालतली, आमच्या सगळ्या पर्यावरणाचेर परिणाम जातलो हें उदक डायवर्ट केल्या उपरांत. तेज्या परस चड भंय हांगासरल्या लोकांक, हांगासरलें जें जंयच्यान उदक डायवर्ट जाता तेंची सगळ्यांची शेतां पिड्ड्यार जाता. ते सगळे लोक हांगासर टेंशनान की एकदां प्रोजेक्ट स्टार्ट जालो, एकदां प्रोजेक्ट तेंच्यांनी कंप्लीट करपाक गेले जाल्यार तेंचे शेताचें कितें जातलें, तेंचे रोजी रोटीचें कितें जातलें. सगळीं हांगासरली फॅमिलीज आसा ते शेताचेर डिपेंड आहा. तांकां स्वताक हांगासर शेता खातीर उदक उरपाना. सो अशें सगळें कवरेज केल्या उपरांत आमकां एक कळ्ळें, जितले गोंयकार त्रासान आहा, जितले गोंय त्रासान आहा तितले हांगासरले लोकलूय त्रासान आहा. तेवूय हांगासर एजिटेशन करता, तेवूय मोर्चा व्हरता, तेंचो पत्रव्यवहार सरकारा कडेन चालू आहा. सो हे जे कर्नाटकाचो प्लॅन आहा उदक डायवर्ट करपाचो कळसा आनी हांगासर बंडुराचो, ताका स्ट्रॉंग ऑपोजिशन जातलो आनी ताका एक दबाव तयार जातलो. जाल्यार हांगासरले त्रासान जे लोक आहा ते आनी गोंय हांच्यांनी खंय तरी एके कडेन येवन हें आंदोलन उबें केलें जाल्यार म्हाका दिसता तेजो मोठो परिणाम जावपाक शकता. तेजो कर्नाटकाचेरूय दबाव जास्त पडपाक शकता, तेजो केंद्राचेरूय जास्त दबाव पडपाक शकता. ही आयची बीग स्टोरी जी आमी म्हादयचेर केली ती हांगाच सोंपयता. पळयत रावा प्रुडंट मिडिया.